क्रिस्ताची शांती तुमकां नाकार धरल्यार तोंड उक्तें जाता खंय. He who wants everything every time will lose every time everything anytime. आमी आमच्या जिवितांत लिसांव शिकचे खातीर पवित्र पुस्तक आमकां जायत्या मनशांच्या जिविताचे दाखले दिता. थोडे देवाचे सुवर्ते मनीस म्हणून नांव हाडले तर आनी थोडे कळीत नातले भाशेनच गुप्ती मोलादीक लिसांव शिकून गेल्यात. तसल्यांपैकी एकलो जावन आसा गेहाजी. बहुमोटवी झळक हाची पवित्र पुस्तकांत. पूण वर्तो लिसांव आम्हा सर्वांक. कोण हो गेहाजी, कितें लिसांव? मोटव्यान नदर घालया. गेहाजी प्रवादी एलिशाचो सेवक. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 4 आणि 5 थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. प्रवादी एलिशान केल्ल्या जायत्या जपांचो गेहाजी साक्ष जावन आसलो. थोडे दाखले सांगचे जाल्यार शुनेमाच्या स्त्रीयेक भुरग्याचे देणे फावो जावचे हे एक अजाप. दुसऱ्यान तोसू भुरगो या तोसू पोतू मेल्ले ते दळाक नव्यान जिवंत करचे तसले अजाप. तिसऱ्यान विकाळ जेवणाच्या हांडयेतावन नितळ जावचे या गुण जावचे. चौथ्यान 20 बाकरे तावन 100 जणांक जेवण मात्र न्हय सडीत जेवण उरता हे एक अजाप. हे सगळे आयकतना तुमकां बघूंक पुरो अरे कितलो बागी गेहाजी न्ही. इतली व्हड अजापां ताच्याच दोळ्या मुखार देवा मनशां हांव. कसली अजाप पळया. मेल्लो जिवंत वीक नितळ 100 जणांक जेवण तें उरता. पूण मुखार कितेंगी वायट घडटा. कितें जाता? रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 5 एक कोडकार आपल्या कोडाच्या पिडेतावन नितळ जाता. तो कोडकार नमान. कोण तो नमान? आरामाच्या रायाचो सेनापती. तो एक वीर मनीस पूण कोडाचे पिडे वरवीं तो कश्टातलो. तरी राय ताका मानान आनी गौरवान लेखतलो कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्लें. एलिशाच्या सूचना प्रमाणे तो गुण जाता आनी त्या संतोषांत जें कितें काणीक तो घेवन आयला तें स्वीकार करी जै म्हूण एलिशाक विनंती करता परतता. पूण एलिशा नाकारता. हांगा पळया. हें जावनच आसतना गेहाजीच्या मोतींत कितेंगी वेगळेंच दावतालें. आशा पयशांची वस्तूंची कानिकेची. वळ 20 तावन 25 थंयसर आमी वाचताव कशें गेहाजीन वांकडी वाट धरून ती काणीक घेतली हें तुमी वाची जाय. कितें फळ? एलिशा म्हणटा दुडू मुस्तायकी जैताना मुळे दाका मुळे बकरे गोरवां साकर आनी साकरनी घेवंक योग्य वेळ हो. नामानाचें कोड तुका आनी तुजे संततेक सदां सर्वता लागून आसतलें. पळया ताका मात न्ही सगळ्या संततेक तो कोड लागून हिमा परीन दोवो जाल्लो. तर लिसांव कितें? सत भावा आनी भयणी आत्मीक बरेपण आनी आमच्यो सवयो दोनी एकच न्हय. अजापां पळोवंक शकतले हांव. देव आमकां मागतलो सयत पूण जागृत ना तर खोटें जावंक शकतले हांव. जेजू सांगाता आत्मीक जिवितां जियोवचें एक पंथ आव्हान. देवाची सेवा केल्ल्या म्हणल्याच वायटांतावन सुटका लागतली म्हणल्याची खात्री ना. जागृत रावया. त्या देखून नाकाक धरल्यार तोंड उक्तें जाता म्हणली ही गादी उगडास दवरया. क्रिस्ताची शांती तुमचे थंय.